गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? तो आयज न्ही हांव म्हजें मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन तुमकां शेअर करता. तो म्हजे दीस न्ही उजेडटा सकाळचे 6 सुमार. तो ऋत्विकाक हांव 6:40 अशें उठयता. शिव बी तेन्नाच उठटा. हांव शिवाक सांगता तूं उठनाका, तूं न्ही. तो आयकना, तो बीन उठटा ऋत्विका वांगडा. सो उठले की सोमतेच हांव वयता किचनान ब्रेकफास्टची तयारी करपाक. ओके, तो आयज न्ही हांव एक मॅगीची रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. भुरग्यांक न्ही हें खूब आवडटलें. भुरग्यांक सोड, व्हडल्यांकूय हें खूब आवडटलें. एकदम बरें लागता. ओके, तो हांगासर न्ही हांवें एक घेतला बाऊल. तातूंत घालता 3 मॅगी पॅकेट. सो हांगासर न्ही हांव चड करतलें कित्याक आमकां बीन जातलें, सगळ्यांक जातलें हें. ओके, तो हांगासर हांवें 3 पॅकेट मॅगी घातला. ताका बरें ताका न्ही अशें हातीन न्ही क्रश करून घेयात. ओके, तातूंत घालता गरम उदीक. नुडल्स भरता पळय तितलें आमकां गरम उदीक घालूंक जाय आनी हेका न्ही आमकां सायडीन दवरूंक जाय. तें मागीर बरें कूक जातलें, शिजतलें थंयसरूच. ओके, तो हांगासर हांव आनी एक बाऊल घेता. तातूंत घालता 1.5 कप बेसन. इफ तुमी एक मॅगी पॅकेट घालून करता जाल्यार तुमकां 1/2 कप बेसन घेवचें पडटलें. सो हांवें 3 पॅकेट घेतला, सो 1.5 कप हांव बेसन घालता. तातूंत घालता उदक हांव 1.5 कपूच उदक घालतलें. ओके, उदक घातलें की हें नॉर्मल उदीक, गरम उदीक न्ही, थंड उदीक. सो 1.5 कप हांव उदक घालता. आतां हें आमकां न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय. लम्स बीन जावंक जायना, गुटली बिटल्यो बी जावंक जायना. बरें हेका न्ही मिक्स करून घेयात. सो हांगा पळयात एक स्मूथ बॅटर जाल्लें आसा, लम्स बीन कांयच ना. ओके, सो आतां हितून घालता मीठ चवीनुसार. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां न्ही थोडेशें आमी भाजयो बीन घालया. सो हितून घालता 1 कप कॅरट न्ही हांवें ग्रेट करून घेतला. थोडेशें कॅप्सिकम घालता. सो हांगासर न्ही हांवें 1 कॅप्सिकम चॉप करून घेतला. इफ तुमकां कॅप्सिकम आवडना न्ही जाल्यार तुमी स्कीप करूं शकता, पण बरें लागता. चॉप केलेली कोथमीर घालता. सो आतां हितून घालता हांव 1/2 कप अशें स्वीटकॉर्न न्ही हांवें बॉयल करून घेतला. बॉयल करून घालात स्वीटकॉर्न, अशें कच्चें घालनाका, थोडेशें बॉयल करात. सो आतां हितून घालता हांव 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स तुमकां नाका जाल्यार तुमी चिलीज कट करून घालूं शकता. ओके, आतां हितून घालता जिरा पावडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून. ओके, आनी तितून घालता नुडल्सा भितर ते पॅकेट आसता पळय मसाला, ते पॅकेट्स हांवें घातला 3 पॅकेट हे. ओके, ते घालता हितून नुडल्स पॅकेट. हितून न्ही बरें टेस्ट येता. एका न्ही आतां बरें मिक्स करून घेयात. तो हांगासर न्ही चिली फ्लेक्सच्या जाग्यार न्ही तुमी चिलीज बी घालूं शकता. पण भुरग्यांक न्ही खाताना बी न्ही ते मिरसांगो लागता न्ही तोंडाक, सो ते खावचे ना भुरगे. ताका लागून हांवें चिली फ्लेक्स घातला. सो हें बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां हांवें हितून घातला बॉयल केलेले मॅगी, ते हांवें गरम उदक घालून दवरलें पळय, बरें शिजलेलें आसा. ओके, ते एका बरें मिक्स करून घेयात. केन्ना न्ही हांव न्ही हें रातचेंच करून दवरता फ्रिजीन. सो सकाळीं मागीर बरें पडटा फ्राय करपाक. जाल्यार सकाळीं हांव मातशें लेट उठ्ठा, 6:30 अशें उठ्ठा. पण आयज न्ही म्हाका रातचें टायम मेळोंक ना करपाक, सो आयज हांव बेगिना उठलें. सो हें तुमी करून न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता. सो आमचें हें रेडी आसा आनी थोड्या वेळान ताका हांव फ्राय करतलें. सो आतां टायम जाल्लो आसा 6:40. ऋतिक उठला, ब्रश करता. सो हांव हांगा येयला ताका दुदाची चाव करपाक. तो न्ही सकाळ फुडें दूद पिना. पयलीं न्ही दूद पिवन तो स्कुलाक वयतालो. एक दीस कितें जालें, दूद पिवन गेलो, ताणें व्हॅनीनूच उलटी केलें. तेन्नाच्यान न्ही तो दूद पिना. सो ताका न्ही चाव आनी एक 4 बिस्कीट दिले न्ही तो हॅपी. आनी कांयच तो खायना सकाळचें. हांव जे ब्रेकफास्ट बीन कितें करता पळय तो कांयच खायना. आनी न्ही सकाळ फुडें न्ही जायना बेगिना ब्रेकफास्ट बीन करपाक. सो तो बिस्कीट खावन वयता. ओके, तो हांगासर ऋतुकाचें ब्रेकफास्ट जाल्लें आसा. तो गेला कपडे घालपाक. सो हांव न्ही तें आतां फ्राय करता. कायल न्ही बरें गरम करून घेयात, थोडेशें तेल घालात आनी अशें न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. जाता तितलें तुमी ताका पातळ करात, प्रेस करून न्ही ताका स्प्रेड करात. ओके, जितलें तें पातळ जातलें पळय तितलें तें खावंक बरें लागतलें. ओके, आनी हें न्ही आमकां दोनी सायडींनी बरेंशें न्ही गोल्डन कलर जायसर फ्राय करून घेवंक जाय. आनी जेन्ना तुमी हें फ्राय करतले पळय, फ्लेम आहा पळय मिडियम दवरात, हाय फ्लेमींग करनाकात. भितर न्ही तें बरें शिजोवंक जाय. ओके, दोनी सायड ताका क्रिस्पी जायसर फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हें खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. आनी तुमी हें अशें बी खावं शकता, नाजाल्यार टोमॅटो सॉसा वांगडा न्ही एकदम बरें लागता. सो बरें ताका फ्राय करून घेयात. तो हांगासर ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. ओके, बरें करून फ्राय केलां हांवें. सो आतां न्ही हांगासर हांव ऋतुकाचें टिफीन बॉक्स रेडी करता. आनी तेजें कांय टेंशन ना, ताका तुमी कितेंय घालून दियात टिफिनान तो खावन येता. सो कितें फ्रुट्स बीन आसले न्ही हांव ताका फ्रुट्स घालता. ब्लॅक ग्रेप्स आसलेले ते घातला हांवें. आनी मॅगी वांगडा ते खावपाक न्ही ताका हांवें टोमॅटो कॅचअप दिला. सो हांगासर ऋतुकाचें टिफीन रेडी आसा. सो हांगासर पळयात ऋतुक जाला रेडी. आनी ताका सकाळीं न्ही स्कुलाक वयच्या पयलीं न्ही 4 बादाम ताका दिता. आनी बादाम न्ही हांव रातचे सोक करून दवरता. ओके, तो हांगासर जाला 7:30, म्हणजे 7:30 व्हॅन येता. 5 मिनटां आसतना तो वचून सकयल रावता. आनी हांव न्ही हांगासर व्हॅन ये आसा तो गाडयेन बससर न्ही ताका पळयत रावता. एकदां व्हॅन गेले की मागीर हांव म्हाजें फुडलें काम करता.
तो सकाळचे म्हणजे अर्धे काम जाल्ले आसा. सो आतां येयला हांव वॉशरुमान ब्रश करपाक. की सकाळचें हांव ब्रश करना, उठल्या बरोबर हांव ब्रश करना. पयलीं हांव म्हजें किचनान जें काम आसता पळय तें करता. इधर रित्वीक गेलो की मागीर हांव रिलॅक्स सुशेगाद केलें आतां. सो ब्रश केलें मागीर आयलें हांव किचनान उदीक गरम करपाक. सो उठलें की न्ही म्हाका गरम उदीक जाय. च्या पिवच्या पयलीं न्ही म्हाका गरम उदीक जाय. शिव म्हणपा लागलो आपल्याक ब्रेकफास्ट दी म्हणून पयलीं की ताका वचपाचें आसलें कामाक. सो मम्मी आनी हांव न्ही मागीर खातालें ब्रेकफास्ट. सो शिवाक पयलीं फ्राय करून दिलें आनी सायडीन हांवें गरम उदीक दवरलां. सो उठल्या बरोबर न्ही म्हणजे ब्रेकफास्ट करच्या पयलीं न्ही म्हाका न्ही गरम उदीक पिवंक जाय. ते एक संवय लागला म्हाका. ओके, तो गरम उदीक पिवन जालें की हांव आयलें बेडरुमान बेड क्लीन करपाक. सो हांव न्ही अर्द वरान न्ही नाल्यार 1 वरान नंतर हांव ब्रेकफास्ट करतां. उदीक पिवन न्ही सोमतें हांव ब्रेकफास्ट करना. एक अर्द वर तरी लागता म्हाका. जी कितें बारीक बारीक कामां आहा पळय तें सगळें करून घेता मागीर हांव ब्रेकफास्ट करतां. सो हांव बेड वगैरे सगळें सेट केल्लें आसा आनी हांव येयला रितुकाच्या रुमान. सो हांगासर रितुकान कचरो करून दवरला. सो हांवें न्ही रितुकाक बॉक्स केल्लेलें पेन्सील बी पेन दवरपाक. तो कितें करता शार्पनर करता आनी तो कचरो त्या बॉक्सान घालता आनी म्हाका खबर नासलेलें. जस्ट हांवें पळयलें पळय इतलो कचरो. ताका हांव सांगता जेन्ना तूं शार्पनर बीन करता न्ही भायर वचून कर. इतले कचरो ताणें केला भितर आनी आयज पळयलें म्हणून सांग नाल्यार म्हाका खबरच नासलेलें. सो तें हांवें क्लीन केलें मागीर हांव आयलें झाडांक उदक घालपाक. आनी भायर तुमी क्लायमेट पळोवंक शकता वत ना अशें दिसता की पावस पडटा भशेन. बरें क्लावडी आहा, बरी दिसता अशें क्लायमेट आसलें. तो आमच्या 3 बाल्कनी आसा. 3य बाल्कनीक सदां उदक घालचें पडटा आनी आतां समर आतां सदां उदक जाय नाजाल्यार झाडां न्ही सुकतात. विंटरान बरें पडटा, एक दीस सोडून एक दीस घातलें न्ही कांय जायना. पण आतां गरमी सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा, झाडां बी रोखडीच सुकतात. तो उदीक घालून जालें मागीर हांव आयलें ब्रेकफास्ट करपाक आनी हें टोमॅटो सॉसा वांगडा खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. सो हांगासर ब्रेकफास्ट करून जाल्लें आसा. सो आतां करता हांव फुडलें म्हजें काम. तो पयलीं न्ही हांगा सगळें म्हाका झाडून काडूंक जाय. सो रितू कितें करता बरा तो सोफाच्या वयर बसता आनी कितें ना कितें खायत रावता. तें मागीर न्ही तें वयर पडटा. सो आमच्या सोफाच्या वयर न्ही आमी चादर घातला. सो तें मातशें बरें फाफडून घेतलां हांवें. मागीर हांव मशीन मारता. हांव न्ही केन्ना अशें झाडू मारना कित्याक म्हाका न्ही धुळाची एलर्जी आसा. म्हाका धुळाची एलर्जी आसा म्हणून न्ही शिवान न्ही हें मशीन घेतलां. जेन्ना आमी हे फ्लॅटीन रावपा येयल्ले पळय तेन्ना ताणें हें मशीन घेतलां आनी हें मशीन एकदम बरें आहा. सामकें बरें क्लीन जाता. ओके, धूळ बी सामकें बरें ओडून घेता. म्हाका हें खूब आवडलें. जेन्ना आमी हांगा रावपा येयल्ले पळय तेन्ना घेतलेलें हें. आजून पर्यंत हें बरें चलता. सो मशीन मारून जाल्लें आसा. मागीर आसा म्हजें काम पुसपाचें. सद्दी पुसल्यार मात नाजाल्यार न्ही इतलें धूळ पडटा सांगू तुमकां. आतां हांव हांगासर वयल्या वयर पुसता. एक दीस म्हाका सगळें तें सामान बीन काडून न्ही तें बीन पुसूंक जाय. तेज्या भितर न्ही आनीक धूळ आसता. सो मशीन मारून जाली की न्ही म्हजें पुसपाचें काम आसता. ओके, आनी हांगासर एक लॅपटॉप दवरला पळय थंय एक पुसून काडटा हांव. तुवें म्हणटली मम्मी हांव कितें करता मम्मी फोनार उलयता. सदांच न्ही म्हाजी भयण न्ही सकाळचे 10 सुमार न्ही मम्मीक कॉल करता. सद्दीच आं केन्नाय चुकना. सदांच ते कॉल करता. ओके, मम्मी वांगडा उलयता. ओके, तो भायलें म्हजें ऑलरेडी काम जाल्लें आसा. मागीर आयलें हांव बेसीन क्लीन करपाक. सो आमच्या हांगा हें वायट कलर बेसीन न्ही रोखडें डार्क दिसता आनी म्हाका न्ही अशें डार्क बीन दिसलें न्ही म्हाका अजिबात आवडना. सो सदांच हें क्लीन करता हांव. आनी रितूक न्ही कितें खाता आनी कलर बिलर केन्ना करता न्ही तो बुकार बीन ते कलर हाडून हांगा उडयता. ते मागीर डार्क उरता मागीर तें. सो तें सगळें जालें की मागीर हांव आयलें टॉयलेट क्लीन करपाक. सो 2 टॉयलेट आहा आमचे. तो आनी दुसरो टॉयलेट आहा पळय तो शिव न्ही नाजूराम न्ही क्लीन करता. सो तो हांव टॉयलेट क्लीन करपाक वचना चड. सो हें न्ही हांव यूज करता टॉयलेट. सो हें हांव सदांच क्लीन करता. सदां म्हणजे जेन्ना म्हाका दिसलें न्ही घाण जाला तेन्ना हांव क्लीन करता. आनी आमचें कितें आहा मेन म्हणजे वायट टायल्स न्ही रोखडें दिसता डार्क बीन. सो जेन्ना म्हाका दिसलें न्ही बाबा घाण आहा म्हणून तेन्ना हांव क्लीन करता. तो टॉयलेट म्हजें क्लीन जाल्लें आसा. मागीर हांव आयलें पुसपाक. सो जेन्ना पुसपाचें काम न्ही पयलीं देवाच्या रुमांतल्यान स्टार्ट करता हांव. सो देवाचें रूम पयलीं हांव पुसून घेता. मागीर सगळे बाकीचे रूम बेडरूम मागीर हॉलान सगळें हांव पुसून काडटा. सो ओके, तो ऑलमोस्ट न्ही म्हाजें अर्दें काम हांगासर जाल्लें आसा. सो सगळें हांव सेट करून दवरता सारकें. आतां मेन जें काम आहा पळय मेन जालें. आतां हांव वयता न्हांवपाक. ओके, न्हांवून मागीर तुमकां मेळटा. सकाळी हांवें स्टार्ट केल्लेलें व्लॉगिंग करपाक. सो आयज तुमकां हांव म्हाजें मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन शेअर करता. ओके, कितें कितें करता हांव सकाळ ते दनपार पर्यंत. ओके, तो शेअर करता. तो सकाळचे ऑलमोस्ट सगळीं कामां जाल्लीं आसा. न्हांवून येयल्लें मागीर कपडे आसलेले तुमकां खबर आनी कितले कपडे पळय फोल्ड करून दवरला. आतां दवरूंक जाय कपाटान. तें मागीर दवरया. कपाटान दवरपाक प्रॉब्लेम ना, घडी करपाक प्रॉब्लेम वाज जाता घडी करपाक. ओके, तो सगळें जाल्लेलें आसा. मम्मी जस्ट न्हांवपाक गेला. सो चिंतलें की हांव पुजा करूं म्हणून. मम्मी बरें आपूण पुजा करता. तो केन्ना केन्ना कितें जाता शिवनाथ सकाळी पुजा करता. इफ तो लेट बीन वयता न्ही कामाक तो सकाळी तो पुजा करता.
पण आयज तो बेगिना गेलो सकाळी. सो आयज मम्मी करता, मम्मी बरें आपूण करता पुजा, तूं कर म्हटलें. ओके, आतां किचनान या, खबर आसा न्ही, न्हांवून येयले की मागीर किचनान वचूंक जाय. रांदनाका, जेवण करनाका. ओके, तो लास्ट टायम न्ही हांवें बटाट आनी त्रिफला म्हणजे तेपळां घालून न्ही करी केल्लें. म्हजी मम्मीची हें स्टायल, म्हाका तें खूब आवडटा. ओके, हय सगळें नुस्त्याचें जेवण जेजा भशेन अशें दिसता की तेपळां बी घालता न्ही, आनी चडशे आमी तेपळां नुस्त्याचें करीक घालतात हय का न्ही. सो मम्मी न्ही बटाट घालून न्ही करी करता तेपळां घालून. ते म्हटलें खूब, म्हाका लास्ट टायम कोणें म्हटलेलें शेअर कर म्हणून, हें खूब दीस जाल्यार करूंकूच ना. सो म्हटलें आयज करया, आयज मंडे आसा न्ही. मागीर हें फ्लावर आहा, फ्लावरची भाजी न्ही आमगेर कोणाकूच आवडना. खबर ना, पयलीं न्ही आमगे फ्लावरची भाजी न्ही खूब आवडटालें. आतां कोण खायना, फ्राय केल्यार न्ही बरें खातात. सो फ्राय करतलें, जालें आयचो जेवण. ओके, सो मम्मी येवं न्ही, मम्मीची रेसिपी हें, मम्मीच्या हातीन केल्यार बरें तें. हांवें केल्यार बरें जावचें ना, मम्मी करता पळय तें बरें. ट्राय करा तुमी हें करी. ओके, न्यू आसा तुमकां हें, तुमी म्हणटलें केन्ना करूंक ना, खावंक ना. इल्लेशें करून ट्राय करून खावून पळयात. तुमकां हांव अशें म्हणना की जे हांव रेसिपी शेअर करता पळय तुमकां आवडटलें ना, अशें जावचेंच ना. ओके, ट्राय करून पळयात, इल्लेशें ट्राय करून पळयात, खावून पळयात. आवडना तुमी करनाकात. ओके, सो दाखयता तुमकां. आनी शिवतान काल हें हाडलेलें न्ही, काजू कट करून दवरला. केन्ना खाता जाला म्हाका, कट करून दवरला हांवें. बरें ताका मीठ लावन दवरला, काळो पडटा न्ही. आयज सकाळच्यान मातशें दमट आसलेलें. ओके, सो दाखयता तुमकां. बरें मम्मीन कट करून दवरला आनी मीठ लावन दवरला. कितें आसूं, सिजनल फ्रुट्स न्ही एकदां ते तोंडाक पडूंकूच जाय इल्लीशी तरी, नाजाल्यार ताका समाधान ना. आनी आतां काजू न्ही खंयच मेळना. खूब जाणां विचारलें हांवें, पयशे सुद्दां म्हटलें हांवें, हांव तुका पयशे दिता म्हाका हाडून दी. खंयच ना काजू. बोंडला वयतना पयल्लें हांवें, झाडां बी खूब आहा, काजूच नासलें भितर. थोडे थोडे फुलां जालां, आतां फुलां जातात थोडे थोडे झाडाक. सो काळ वाळपय गेलो अशें आतां हाडलें हां. कितें जावं, काल दीस बरो आसलेलो म्हाजो, काजू आनी बरें आहा. ओके, खाता आतां दाखयता तुमकां. सो एकदां तोंडाक पडलें न्ही जाल्यार पळय हॅपी सामकें. पळय बरें मीठ लावन दवरलां, सामकें गोड आहा. रुची म्हणटालो कालूच कट कर म्हणून, काल कट करूं ना, आयज केलें. बरें आहा. आनी तुमकां दाखयता हांव, म्हाजें बटर आसलेलें हें न्ही दुदाचें बटर. डेसिनोजांनी दूद मेळटा, गायचें दूद असलें बटरान. सो ताका हांवें हें लायलां, सुतली कशें आसता पळय तें न्ही हांगा मेळटा, स्टेशनरी मेळटा. तें घेवन येयलें. हांव हेजे व्हिडियो काडूंक ना कित्याक असलें हांव फर्स्ट टायम करता. पयलीं करया म्हटलें, शिवूं पावलो सामकें बरें जालां. मागीर हांगासर न्ही ताका ब्लॅक कलर पेंट मारला. आतां हांगासर न्ही म्हाजे शेल्स आहा, बरें बरें वरायटी डिजायन, डिफरंट वरायटी शेल्स आहा. ते शेल्स न्ही हांगासर हांव स्टीक करतलें. आनी हांगासर गुलाब घातला, थोडे गुलाब सुकले. जेन्ना तुमी फ्लावर बी हाडटा पळय, रियल फ्लावर बीन, जेन्ना तुमी वाजान घालता पळय, उदक आनी थोडो साखर घालूंक जाय. फुलांनी बरें उरता. हें पळय, हें मातशें डावन जालां. हें बरें आसलें का, आयज मातशें डावन जालां. हें पळय कितलें बरें आहा. पयर हेका हाडलेलें वुमन्स डेक. आनी हय हें 2 वुमन्स डे हाडलेलें. हें म्हाका काल मेळ्ळेलें. हें काल आमगे कॉलेजीन हें आसलें न्ही वुमन्स डे सेलिब्रेशन, तें काल मेळ्ळेलें. ओके, आतां पळोवंक जाय, उदीक सोंपलेशें दिसता म्हाका. ओके, कशें आसा कमेंट करा. आनीक आसा शेल्स बीन येतले. तो मम्मी येयली की न्ही हांव तुमकां तें रेसिपी शेअर करता. ओके, तो पर्यंत हांव काजू खाता. काजू खा मगे. हांवें खालें, मागीर आनी मेळचें ना. हय, 4 शिवा काडून दवरता, तूं थोडे खा. रित्री येतलो आनी खातलो स्कुलांतून आयले की. ओके, सो हांगासर सगळें रेडी करून दवरला. आई खंय हाय म्हण. ओके, आयज बरी आसा मम्मी. हय, आतां फाल्यां वयता आमी डॉक्टरा कडेन. ओके, सो तुमकां दाखयता हांव करी कशें करपाचें तें. सो हांगासर न्ही पळय 2 बटाट, व्हडले बटाट न्ही अशे क्युबान कट करून घेतला. ओके, हांगासर 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला. हांगासर अर्दो वळ ओके ग्रेट करून घेतला. आनी हांगासर बिडगी मिरची घेतला. 1 2 3 4 5 6 घेतला. ओके, हें आसा आमचो मसाला. आतां हितून कितें घालूंक जाय, 1 मिनट मम्मी काडटा. आनी हांगासर न्ही उदक दवरला. 4 कप न्ही उदक न्ही दवरला गॅसीर. आतां हेका न्ही बरें खतखतो येवंक जाय, म्हणजे उदीक बरें गरम जावंक जाय. तो हांगासर घेतला अर्दो चमचो हळदी पावडर, 1 धाकटो चमचो कोथमीर. हें न्ही रोस्ट करून घेतला. रोस्टेड सासवां मस्टर्ड सीड्स हें घेतला म्हाका दिसता 1/4 टीस्पून. आनी थोडीशी मेथी घेवंक जाय.
ओके, हे आमचे कंपल्सरी आम्ही घालताच. ओके, तुमकां जाय जाल्यार घाला, नाल्यार तुम्ही हे 2 न्ही स्कीप करू शकता, पण हे घालात, काय व्हडलेशें काय जायना, बरें लागता. ओके, तो हे सगळें इतलेंच न्ही गे. हो, तो हे सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. ओके, हांगासर न्ही मम्मीन पळय तेपळा घेतला, लास्टाक धाडून घालपाचें. जेन्ना आमी करी बॉयल करपाक दवरतली पळय तेन्ना हें घालपाचें. ओके, हें दवरता सायडीन. हांगासर न्ही उदक पळयात बरें गरम जाल्लें आसा. आतां तातूंत घालता बटाट. सो आतां घालता टमाट. हांगासर 2 टोमॅटो घेतला. सो आतां आमी मीठ बीन कांय घालचें ना ह्या स्टेजीर. पयलीं आमकां न्ही बटाट न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय. हांगासर न्ही अजून बटाट शिजोवंक ना, पण बरें खतखतो आयला. सो ह्या स्टेजीर आमी घालता मीठ. सो मीठ घालता चवेनुसार आनी ताका बरें आनी शिजोवंक जाय. बटाटे न्ही बरें सॉफ्ट मोव जावंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घ्या. हांगासर न्ही पळया बटाट बरें शिजलेले आसा. हें पळय हय शिजला. सो आतां घालपाचें मसाला. ओके, तो मिक्सरान न्ही मसालो लागलेले ते उदक घालता. आनी करी तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या हिशोबान तुमी उदक घालात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आनी उदीक घालता हें नाका, पुरो खंय परफेक्ट आहा. बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां मम्मीन न्ही हांगा न्ही तेपळां न्ही मातशें धाडून घेतलां. जेन्ना तुमी तेपळां घालतले पळय मातशें ताका धाडून घेयात. ओके, हांगासर घालता तेपळां घालली गे. सो आतां न्ही एका बरें खतखतो हाडूंक जाय. जे तेपळाचे जो फ्लेवर आहा पळय ते करी वचोंक जाय. ओके, बरें एका खतखतो हाडया. तशी वेयलो आयता हांवें म्हणटा काजू खा. कितें म्हणटा खबर आहा, तशेंच आसूं न्ही ते काजू खंय घरान बरो वास सुटला खंय. ते सारकें वास बरें सुटला घरान काजू. आतां वास घेत बसता की खाता. खा खा. ऋतुका एक 4 दवरता. बरी मीठ घातला. बरी स्वीट आहा न्ही तेच म्हणटा. आनी फाल्यां आनी परत वच वाडपय घेवन यो. बरो इता खाले पोट भरले हय का न्ही. एक टेस्ट तोंडाक पडोवंक जाय. बरें आनी एक 4 ऋतुकाक दवर, मम्मीक 2 दवर. हांवें खाले पुरो बरें आहा. पळयात करीक न्ही बरें खतखतो आयिल्ले आसा. हांगासर बटाट तेपळाचे करी रेडी. ट्राय करात, बरें लागता. ओके, चल गॅस बंद करता. सो फ्लावर न्ही कट करून दवरला. ओके, बरें वॉश केला. आतां मसाला आमचो रेडीमेड घरा करता पळय तो मसाला लावून मागीर फ्राय करतलें हांव. सो घरची कामां रांदून बिनून जाल्ले आसा. फक्त न्ही ते कॉलीफ्लावर न्ही मगिरा फ्राय करतले. सो आतां टायम जाला 1. ऋतुक न्ही 2 येता. सो आजून म्हाका न्ही 1 वर आसा. सो जे म्हाजे एडिटींगचे काम बी आसता न्ही ते हांव करून घेता. आनी थोडेशे न्ही कितें डावट्स आसलेले तो शिवान म्हाजे न्ही ते कंप्लीट केले डावट्स. ओके, कितें एडिटींग बी म्हाका कळना न्ही हांव ताका विचारता. ओके, कितें उरता पळय म्हजें काम तें हे टायमार हांव करून घेता. सो 1 वर म्हाका मेळटा. मागीर ऋतुक आयली न्ही मागीर गडबड आसता. ताका न्हांवपाक घाल, मागीर तें जेवण हें तें स्टडीज बी आसता. सो 1 वर मेळटा न्ही. तो 1 वरान न्ही हांव तें सगळें म्हाजें कितें एडिटींगचें काम आसा, इफ कितें म्हाका नेक्स्ट कितें म्हाका प्लॅन करूंक जाय, कितें रेसिपी शेअर करूंक जाय तें हांव सगळें न्ही हांव बुकार न्ही हांव बरोवन दवरता. अशें केल्यार न्ही मातशें बरें पडटा, इजी पडटा. सो हांगासर न्ही म्हजें थोडें तरी काम जाल्लें आसा. सो 2 जाली. सो हांगासर हांव आयला किचनान कॉलीफ्लावर फ्राय करपाक. सो ऋत्वीक येवच्या पयलीं न्ही हांव फ्राय करून दवरता. ओके, 2:10 कसो न्ही ऋत्वीक पावता. ऋत्वीक आयली की मागीर तुमकां खबर आहा तेजें बॅग बी सगळें हांव चॅक करता. आनी मेन थींग म्हणजे टिफीन हांव पयलीं चॅक करता. तो केन्ना केन्ना खाता, केन्ना केन्ना थोडें घेवन येता टिफीन. ओके, ते सगळें चॅक करता हांव. आनी बुक्स तेका डायरी हांव चॅक करता कितें बाबा स्टडीज बीन दिला तेन्नाच हांव सोमतें चॅक करता. ओके, आनी हो आतां ऋत्वीक स्कुलांतून आयलो की तो पयलीं न्हांवपा वयता. तो लजतालो पॅन्ट काडपा. हांवें म्हणलें काड रे म्हटलें चड्डी आहा न्ही. तो न्हांवून बिवून आयलो की तो जेवपाक बसला. तो थंय जेयता. शिवनाथ पयलींच जेयलो की ताका भूक लागलेले. तो आपल्या वाट पळोवपा लागलो. तो जेयलो मागीर हांव आनी आई बसता आतां जेवपाक. सो करी न्ही एकदम टेस्टी जाल्ली आहा. तुमी मुद्दम ट्राय करात. तो आमच्या हांगा जेवून जाल्लें आसा. तो मागीर न्ही हांव सगळें आयदनां बीन वॉश करता. ते सगळें आसतात न्ही काम. ओके, आयदनां वॉश कर मागीर किचन सगळें आमकां क्लीन करचें पडटा. कितें फ्राय बीन केल्लें आसता न्ही तो ऑयल बीन सगळें उसळटा. आनी तेन्नाच तें क्लीन करूंक जाय. नाजाल्यार की आतां डार्क तशें उरता मागीर. सो म्हाजें हेंच काम आसता. जेवून जालें की न्ही पयलीं किचन सगळें न्ही म्हाका क्लीन करून घेवंक जाय. सो हांगासर ऑलमोस्ट सगळीं कामां जाल्लीं आसा. किचन क्लीन लास्टाक न्ही हांव आयदनां बीन घासून न्ही मागीर बेसीन क्लीन करता. कित्याक तेंय मातशें घाण जाता न्ही आनी सदांच क्लीन केल्यार न्ही बरें दिसता. तो ऑलमोस्ट हांगा न्ही
काम जाल्लें आसा. तो आतां टायम जालो 3. सो 3 सुमार न्ही हांव ऋतिकाचे स्टडीज घेता. सो 3 ते 4 1 वर न्ही हांव तेजी स्टडीज घेता. सो रातचें कितें जाता बरा तो सांजचें न्ही संक उठ्ठा आनी रातचें तेजें खूबच स्टडी आसता, बरोवपाचें आसता, होमवर्क आसता, प्लस लर्न करपाचें आसता. तो मागीर रातचें न्ही सगळें करपाक न्ही वाजयता. सो 3 ते 4 न्ही 1 वरां न्ही आनी तो न्ही 3 सुमार न्हिदना, हांगा थंय नाचत रावता. तो हांव तो कितें म्हणटा आतां एग्जाम लागीं येयला न्ही, तो दनपारचें न्ही 1 वर तूं बस. सो त्या टायमांनी तरी सगळें हांव होमवर्क्स बीन करूंक घेता. स्कुलान कितें होमवर्क बी दिला पळय ते होमवर्क ते 3 ते 4 ह्या वरां हांव करूंक घेता आनी रातचें न्ही 7 ते 9 पर्यंत त्या टायमांनी हांव तेजें सगळें लर्न करूंक घेता. ताका एक्सरसायज बीन कितें मॅथ्स बीन घालता. तो अशें आसता म्हाजें रुटीन. ओके, तो तेजे स्टडीज घेता आनी थोड्या वेळान तुमकां हांव मेळटा. सो जालें हांगा ऋतुकाची स्टडीज. सो आतां जाला 4. सो 1 वर तुजें हांव स्टडीज घेता. तो सगळें जाल्लें आसा. हो आसा म्हाजो मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन. ओके, सो काय अशें डिफरंट कांयच ना की सगळ्यांच्या घरान हेच रुटीन आसता सकाळचें. ओके, घराक घर क्लीन करपाचें, रांदपाचें, मागीर तें रुटीन. सो एक शेअर करूया म्हटलें तुमकां. ओके, म्हाजें मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन. सो नेक्स्ट टायम तुमकां न्ही हांव इवनिंग टू नायट रुटीन हांव शेअर करतलें. ओके, सो जालें हेजे स्टडीज. तो 4 जालें हांगासर. आतां न्हिदतलो तो. न्हिदलो की न्ही तो संक उठ्ठा. संक उठलें मागीर तेजे परत स्टडीज 7 ते 9 पर्यंत. ओके, तो आतां तो न्हिदलो की हांव म्हाजें एडिटींग जें उरलां पळय तें आतां करता. कित्याक तो मागीर तो स्टडीज करता न्ही तेन्ना हांव काय एडिटींग बीन काय करना, ताका घेवन बसचें पडटा. सो तो न्हिदलो की हांव म्हाजें एडिटींगचें काम हांव तें करतलें. ओके, व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. ओके, तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर. यो बाय. I love you.